आमी सगळीं जाणां देवाचें उतर आयकलें म्हणटच तें रोखडेंच समजून घेता. कित्याक आमी खरींच जिवाळ मनशां, आमी चिंतता आनी हे परी आमचें जिवीत सादता. तर आमी ह्या वाचपान कितें म्हणून आयकलां आनी समजल्या, कसली म्हणून मनशां आमी. दोन हांगसर वस्तू जेजून आमकां सांगल्या, बरें झाड आनी वायट झाड. बरें झाड बरें दितलें न्हय, तें वायट कांय दिवचें ना. वायट झाड बरें दिवचें ना, तें वायटूच दितलें. तर आमचो स्वभाव कसलो आसा? आमचो सगळ्याचो स्वभाव बरो, कित्याक आमी देवाची भुरगीं. पूण हें विसरोन आमी जेन्ना आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी वायट जावंक लागता. आनी वायट जाली की ना मागीर आमचें इंतेसांव जें आसा तें आत्म्याच्या पांवड्यार, मनाच्या पांवड्यार ती चिंतना ती घडोवन हाडटात आनी आमची चाल मागीर वायट जाता. आनी एक फावटी ही संवय जाली की ना तातूंतली भायर आमकां सोंसूंक जायना. हाका लागून जेजून आपलें जिवीत आनी रगत आमचे पासत वारयलें आमकां हातूंतली सुटका दिवच्याक. सोंपेपणी आमी ताचे कडेन वचून विचारूंक जाता, सायबा, आनी ताका सांगूंक जाता, सायबा म्हाका नितळ कर. आनी तो रोखडोच आमकां करता. कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे. तर आमी ताचे सरशीं नितळ जालेले ताका जायत. पूण आमकां ताणें तरी पूण स्वतंत्रपण दिलेलें आसा. ताका लागून आमी आमचें जिवीत ताचेर बांदूंक जाय, खोलायेन बांदूंक जाय. खणूंक जाय म्हणजे कितें, वेळ सारूंक जाय आमच्या मागण्यांतल्यान आनी भितरल्या भितर ताका एकवटान येवन रावूंक जाय. आमी कितें करता, वयल्या वयरूच रावता. वयल्या वयर रावलीं जाल्यार तें निर्फळ जातलें. जेन्ना आमी खोलायेन वेळ ताचे बरोबर सादता, खूब जाणांक एक मागणें म्हणलें जालें काबार ना. मागणें म्हणल्या उपरांत ताचो परिणाम आमचेर जाता, त्या पासत आमी ताका आजीर जावंक जाय. आनी आजीर जातना सदांच ताच्या एकवटान आमी रावंक जाय. ताणें आमकां सांगलां त्या प्रमाणे प्रत्येक सुस्काराक ताचें सोबें आमी आनी तो आमचें सोबें. प्रत्येक सुस्काराक ही बरी आमचे मदें खोलाय येतली आनी ताचें सोबें आमचें जिवीत सारूंक लागतलें तेन्ना की आमी शुभां फळां दिवंक लागतले. आनी हांगसर हे भाशेन जिवंक लागली की ना बाकीचीं सगळीं जाणां जेजू सोबें आसात आनी जेजूचे सांद्यान आनी आमी एकामेकाचे सांदे जेजूचे म्हणून आमी आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. तेन्ना आमी वायट करचें ना. पयले वाचपान सांगलां ते प्रमाणे देंवचाराची भुरगीं म्हणटाना, कित्याक म्हणटा ती, जेन्ना आमी आपलेपणांत रावता तेन्ना देंवचार आमकां आपली चिंतनाक दिता, आमची इंतेसां बदलता. पूण जेन्ना आमी खोलायेन जियेता तेन्ना जेजूचें इंतेसां आमचें सगळें आसा. ताच्या स्वतांत आमचें जिवीत सादता आनी ताची चाल आमची चाल जावंक लागता. हे भाशेन निकोलस तोलेंतिनीचो ताणें आपलें जिवीत सारलें. तो भुरगोच आसतना 17 वर्सांचो आसतना ताका कॅनन गेलो. कानन म्हणटा हे पदवी म्हणटा हितून मागीर मेळटा जाणटे पिरायेचेर. पूण ताका भुरगोच आसतना दिली. ताणें मागीर एक आगोस्तीन पाद्री आसलेलो, ताचो शर्मा आयकल्या उपरांत ताणें सगळेंच हें सोडलें आनी तो त्या मोठांत ताणें प्रवेश घेतलो. आनी पाद्री जाल्या उपरांत ताका इतलें बरेंपण देवान दाखयलें, कित्याक तो खरेपणी देवाक विस्वाशी रावलो. सादेपणान, खालतेकायेन आनी सगळेंच आपलें जिवीत देवाक समर्पून तो जियेतालो. आनी ताका लागून आज बड्या भाशेन ताचें रूप जालेलें आनी तो जें कितें उलयतालो तें खरेपणी लोकांक लागतालें. तोलेंतिनो म्हणटा पळय त्या गांवांत खूब भेदभाव आसलेलो आनी दोन ग्रूप कशे आसलेले, ते एकामेका बरोबर झगडटाले. आनी ताणें पळयलें की तांकां कशे भाशेन एकवटायचे. तो रस्त्यार वचोन तिंट्यार नाख्यार देवाचें उतर परगट्टालो. पूण इतलें पावरफूल आसतालें ताचें उतर की तांकां समजोन तांचें जिवीत तें बदलतालीं. आयज आमकां जेजून सांगलां
तुमी म्हजें आयकतात की ना म्हणटच तुमचें जिवितूय तुमी बदलूंक जाय. तेच भाशेन ताचें सगळें घडोवंक लागलें. जेजूच ताचे उद्देशी आजीर जालो आनी ताचें जिवीत ताणें म्हणजे लोकांनी आयकून ताचें उतर जिवीत बदललें. हे भाशेन ताच्या गांवांत शांती आयली. मागीर म्हणलें तूं तो सोगलें बरोबर बरे भाशेन जियेतालो. म्हजे भयणीनो भावनो, आमी तेच भाशेन जेजूच्या एकवटान जियोया. सदांच रातची 5 मिनट जेजूच्या एकवटान रावात, सकाळीं उठली म्हणटच 5 मिनट जेजूच्या एकवटान रावात आनी हे परी आमचें जिवीत तर सारीक आमी खोलायन आमचें जिवीत दिसभर सारतल्या. आमच्या हातो शेवटेर दवरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी रावया. तो आमचें सगळें येता, आमी ताचें सगळें सुस्कार भायर सरतना ताच्या नांवान सगळें भायर काडया आनी तो आमकां आपलें बरेंपण दुसऱ्या सुस्कारांत दीत आसतलो.